तर हो बंधारो गव्हर्मेंटान घातलो पळय न्हू ह्या तो त्या वास्को टायमार त्या टायमार सगळे लोकांनी आमी सगळे ओपोज केले तेजेर कित्याक हांगा सगळे कुळागर आसा सगळे बाट आसा माड आसा सगळे आसात तो बंधारोच जाय जाल्यार तो आमची माणसूच हांगा सगळे आमचे सगळे कितें आसा पळय पोट मारपाचें हें केलें पळय न्हू तें सगळें वचपाचें तो आमचो म्हाजो आसा भरपूर आमच्या गांवचे सगळे ओपोज आसा त्या टायमार आमी असो ओपोज केल्लो परिकार आसता त्या टायमार तेन्ना आमी सांगलें कितें हो बंधारो नाका अशें करून तें आमी तसो बंद केल्लो तो गेलो हो तें देवूळ एक संगमेश्वर देवूळ आसा तें सुद्दां तें बुडटा तें सगळें बुडटलें ताका लागून त्या टायमार तो बंधारो कॅन्सल केलो आनी हो आतां कित्याक गव्हर्मेंटान हो आतां केलो म्हूण आमकां सांगूंक कळना कित्याक हो बंधारो जावपा जायना हो बंधारो जालो जाल्यार सगळे लोकांक त्रास जातले कित्याक हांगा जवळ जवळ आमी सगळे एसटी लोक इतके त्रास काडून लोकांक माडयो आनी ते कवते आनी माड बी काडल्यात ते काडले जायत आमकां आनी माणसुकी ना हांगा कित्याक आमकां आनी कांय ना तेजेर आमी सगळे जगतात हांगा तेन्ना म्हाका एक गव्हर्मेंटा कडेन आसा की हो बंधारो जाता तो कॅन्सल करचो कित्याक आमकां नाका सगळें आमगे थंय ते सगळें वाळवंटार सगळें शिगमो बिगमो सगळें देवस्थान बी सगळें थंय आसा थंयच्यान आमगे ते रमटलान हांगा मुगळ मांडार येता तें मोठें देवस्थान आमगेलें सगळ्या गांवचें आनी थंयच बुडली बी जायत आमकां आनी कांयच करूं मेळना सगळे देव बी सगळे आमगे हितून वयतले उदकां वयतले म्हण आमकां तेजेर कांयच करूं मेळपाना ते गव्हर्मेंटा कडेन एक आसा म्हाजी मागणी आसा की ती हो बंधारो म्हणटा जावपा जायना आमकां कॅन्सल करपाचो कशें बी जावपा दिनाकात आनी आमी तो कसो जावपा दिवपाना गांवचे कित्याक आमकां नाका तो म्हणणारो तो आमकां जायना तुमी कळात उदक म्हणटा जायें सगळें आमकांय खबर आसा म्हण अशें लोकांक पोटां मारून सगळे लोकांक मारून तुमी उदक व्हरनाकात आमकांय खबर आसा खंय तर अशें हे न्हय तुमकां बंधार घालपाची गरज नासली ते एक मोठी डीप आसता ताका तुमी पायपलायन करून ते गेला सुद्दां आमकां प्रॉब्लेम कांय ना आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना तुमी बंधार घालात आमकां खबर आसा उदक म्हणटा मनशां जायेंच तें उदक तुमकां कांय जगोंक शकना मनीस म्हणून असलें करनाका तुमी त्या गव्हर्मेंटा कडेन म्हाका हें आसा आनी आमचो सांग्या वयले मंत्री आसा तेणी मातशें लक्ष घालचें म्हणटा हांव आनी गणेश गांवकार भाऊ तेणी बी लक्ष घालून आमकां बंधारो तो तुमी व्हरचो धांवणोचो हांगा नाका आमकां खंयच्या गांवां नाका सगळे गांव आमगे बुडटाले फोयणे मिराबाग मोगोळी तारीपंडो कामतीबाग सोलये अशें खूब सगळें बुडोवन काबार जातलें तेन्ना तो तुमी बंधारो म्हणटा आमकां हांगा हाडनाकात. उदय, तुम्ही पंच आसात आणि तुमचे उलोवप बीन जाला आमदारा कडेन ह्या विशयाचेर ना बंधाऱ्याच्या विशय कांयच लॉबी कांय जालें ना आतां आमकां काय पळय आमकां म्हाका तेगे आमगे हेल्ली फोन केलो बाबा बंधाऱ्या कडेन तुमकां कितें म्हायती आहा म्हणून म्हाका कांयच म्हायती ना तर त्या उतराक तो कितें म्हणपालो सांजे आमगे पंच आसा मिराबागांचो जाल्यार बंधाऱ्या काम चालू जाला मागीर तुगे तेणें म्हाका विचार तुगे कितें आसा तुमगे कितें आहा हांवें ताका सांगलें हें पयलीं म्हणल्यार वासू टायमार बंधारो येयल्लो आमच्या गांवांत तेन्ना आमी म्हणल्यार तो बंधारो सगळे लोक उठून कॅन्सल केलो कित्याक म्हणल्यार आमची हांगा सकयल भाटां हें आहा भाटां माडी आहा माड आहा कवात आहा सगळे घातल्या आनी ते न्हंयतडे आहा हे म्हाका दिसता बंधारो हो सुकती ही न्हंय सुकती भरती न्हय हेका बंधाऱ्याक गरज ना तुमकां तर उदक व्हरपाचें आसा जाल्यार पंपींग करून उदक खंयचें व्हरा हें उदक सुकपा न्हू हें उदक म्हणल्यार हें सुकती भरते न्हू आनी वात बंधारो घाली ते हांगा आमगे सांग्या संगमेश्वर देवूळ आहा तें आनी ओपन करपाना तें उदक बुडटलें. तूं पंच म्हणून लोकां बरोबर वचलो हांव पंच लोकां बरोबर हांव लोकां बरोबर आसा लोकां विरोध आहा थंय हांव आसतो आमकां आमी मेन म्हळ्यार आमकां बंधारो नाका तुमी पंपींग करून उदक जाय थंय व्हरा कित्याक उदक व्हरपा आमकां कांय पंपींग केलें आमकां कांयच त्रास ना जी म्हणून बंधारो नाका. एक सर्वसाधारण ह्या मुगोळेचे कामतेबाग ह्या गांवांत हांव रावतां आनी म्हाका सरकाराक विचारपाक एक 3 प्रश्नाचेर हें दवरप जाय कारण जेन्ना बंधार घालपाक पळय सरकार फुडें सरला WRD डिपार्टमेंट तर म्हाजो प्रश्न आसा की हो बंधार कित्याक लागून उदक सुकोवन पंप कमी पडटलें उदक कमी पडटलें तर ना आमगेले हे जाणटेले आसात जाणटे जावन आमकांय 56 वर्सां जालीं हांगा उदक म्हणटा केन्नाय कमी जायना सुकतीय जाल्यार जायना भरतीय जाल्यार जायना कारण मोठी मोठी कोणी आसात आयज चौगुले जवळ जवळ 50-60 वर्सांनी चौगुलो हांगच्यान मिराबागाच्यान पंपींग करून उदक व्हरतालो थंय बंधाऱ्याची गरज ना आनी हांवूच इलेक्ट्रिशियन हांव चौगुल्यागे काम करतालो थंय व्हडले सादारण 90 HP मोटर लायिल्ले आसात आनी उदक वेवस्थीत चडटा उदक केन्नाच कमी पडना पूण 3 इफेक्ट जातले ह्या हो बंधारो म्हणल्यार 3 इफेक्ट जातले. फर्स्ट इफेक्ट म्हणल्यार कसो जेन्ना उदक बंधाऱ्याक बांदतले बंधार उदक बांदलो की जे उदक पळय स्टोर जाता त्या स्टोर उदकाक मॅक्झिमम मानगी रावतात आनीक हालींच तुमकां इन्सिडेंट खबर आहा दाबाळीक की आमचे हांगा प्रत्येक लोक गांवचे प्रत्येक लोक हांगा आमगेली सकाळ फुडें जाली की कपडे घेवन पांड्यार वचपाची बायलो आनी ही जर मानगी जर हें जालें जायत जाल्यार ह्या बायलांक डेंजरस आसा कित्याक ती बिंदास वचून कपडे उमयतात हो एक इफेक्ट जालो.
दुसरी जेन्ना साळावली डॅम जेन्ना पळय व्हांवपा लागता ऑगस्टा सुमार तेन्ना आमकां आतां पोरवां आनी पयल्या वर्सा अशी इफेक्ट जाला की सायडी जे न्हंयचे धडेची जे आमी भाटां केल्ली आसात ती म्हागेली सुद्दां जवळ जवळ 200 माडी म्हागेली हुमटावन गेल्ल्यो. उदक वयर पावता जवळ जवळ म्हाका दिसता 20 मिटर मुखार उदक पावता आनी हो फाल्यां उदक जर बंद केलें हांगा जाल्यार त्याचो हे आसलो लोट आसतलो तो हांगा आडवतलो आनी आमकां ही फूग मारतली. एक वेळ मिराबांगा कमी पडटलें पूण मुगोळ्याक आनी कामतीबाग जावं तारीबांटो वाकर हे आसा आनी मेन म्हणल्यार आमची एक देवाची आस्था आसा थंय संगमेश्वर देवूळ. संगमेश्वर देवळाक महाशिवरात्रीक थंय सत्यनारायणाची पुजा करता आनी ती केन्ना करपाक मेळटा जेन्ना सुक्ती पळय जाता तेन्नाच त्या देवळाक मेळटा. कित्याक एक आंबडेच्या नदी गेल्ल्या एक सालावलीची येयल्या आनी ही तिसरी आतां मदलो पॉयंटाचेर तें देवूळ आसा आनी सुक्ती जाले शिवाय थंय सत्यनारायणाची पुजा करपाक मेळना. म्हणजे ह्यो जर बंदार बांदलो की सरकार आमचे हें जे कितें हक्क आसा ते आमचे हिरावून घेता अशें जालें. तिसरी इफेक्ट जो आसतलो पळय तर म्हाका कितें सांगता हें जेन्ना पळय सगळें उदक स्टोर जातलो तेन्ना डॅमाचें उदक जावं हेजें उदक येतलें तेन्ना ह्यो सगळ्यो सायडीचे जे धडे आसा त्यो व्हांवन वयतल्यो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.